तुमकां सगळ्यांक नामगाचे उतार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि हांव दीपिका कुलकर्णीच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. राम नाम सत्य है 2020 वर्सा काँग्रेस पक्षावयर केल्ल्या आंदोलन आनी प्रतिमांच्या आंगलट मडगांव पुलिसांनी प्रतिमाक केली अटक. दलितचे मतदान प्रक्रियेत घोळ जाल्ल्याचो 4 गांवकारांचो आरोप. वळखपत्रां आसून लेगीत मतदान केंद्रात प्रवेश दिवंक नाशिल्ल्यान गांवकारांनी उक्तायली नाराजी. सुलेमान फरार प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाक 4 दिसांची पुलीस बंदखण. सुलेमानाक हुबेंतल्यान पळपाक मजत करपी दुबावितूय अटक. घाणयारे उदक सोडचे न्हय, घाणयारे उदक सोडप्यांचेर जागतीक कारवाय. उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांची शिटकावणी. कारवारणे कारण दुचाकी मदीं अपघात. कार चलोवप्यांचो बोव लागिल्ल्यान घडलो अपघात. दुचाकी वेले दोगूय भाव जखमी. उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल. प्रस्तावित बोरये पुलाचो आराखडो तयार करपाचें काम चालू. फुडल्या 4-5 म्हयन्या भितर पुलाच्या कामाचो काडटले टेंडर. उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांची माहिती. आता खबर विस्तारान. टीव्ही कोमरीदारीच्या मतदान प्रक्रियेत घोळ जाल्ल्याचो आरोप 4 गांवकारांनी केला. वळखपत्रां आसून लेगीत मतदान करपाक घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोपय ह्या गांवकारांनी केला. आपले पॅनल वेचून हाडपा खातीर कांय जाणांनी हे कारस्थान रचिल्ल्याचो आरोपय तांणी केला. पळोवया पुराय बातमी. कोमरीदारीच्या मतदान प्रक्रियेत घोळ जाल्ल्याचो आरोप 4 गांवकारांनी केला. वळखपत्रां आसून लेगीत मतदान करपा खातीर केंद्रात प्रवेश दिवंक नाशिल्ल्यान गांवकार पिडकले. आपले पॅनल वेचून हाडपा खातीर कांय जाणांनी हे कारस्थान रचिल्ल्याचो आरोपय तांणी केलो. I'm a Gamkar of TV. I was the president in 2013 to 2016. Again, I was elected the president unopposed in 2016 to 2019. Again, in 2019, I was elected as president in 2021. And then in 2021 till present, with the president committee, I was the vice president. But I resigned in 2022 because I was not happy with the way the president committee was functioning. Today when I came for election, suddenly Maka Sangla ki you don't have the right to vote. And I saw from the list, but now pen and put strike. So I asked the Marledar who is there, Dheeraj Banavlekar, on what grounds you are telling me that I don't have a right to vote? So I said, correct, don't have a right to vote. Every citizen of the country has a right to vote. Somebody you asked the Administrator of Komida. I said, but Administrator of Komida is not here right now. Now you are not telling me to vote. Every criminal in the country also has a right to vote. Whether it's the ballot vote, postal vote or whatever. So he has disallowed me to vote. And I'm going to take this up with the administrative tribunal because on what grounds they can, disallow a person from voting. Just because they found that I talk, I question them and all, the committee doesn't want me to come inside. Because I may object, I may make noise, try to object to what they are saying and all that. So they have identified certain people who they don't want inside and struck their name. And their names are struck now. You can see the list. There's a list of 1,700 councillors. आमचे नाव माझे नाव कट केलेलं पेन आणि दापे म्हटलं तर त्याची गुन्हा दाखवला पाहिजे तुझं नाव आय असं इसके राव तू मग ओळखाना पैसे जाणार बाबा तू पैसे नाव किती करू तुझे नाव कट केलेलं सो दॅट्स व्हॉट आय एम व्हेरी डिसअपॉइंटेड I have a right to vote. We have put a letter in the Administrator of Komida saying that Market Roller's book has to be checked when you're taking the IDs. I'm seeing people just writing the name and entering inside. How do you identify who is a Gamkar and who is not a Gamkar? They have got IDs. No, I don't know whether the IDs are true or false because you're required to check the Matricular book. I feel that this should have been done. That's why my brother put an application on it. Health also is there. I can't stand for a long time. So I went home. After like 3 hours, we stood away. म्हणजे आता तुमका किती गेटी बंद केलं टायमिंग दिलं तुमका कितीला सो आता पोटे येणार पडे तुमका घराकडे काम आहे ना घराकडे काम केला सो आता तुमका घेईना सो तुमका आता वोटिंग एक चान्स ना दुसरे वोटिंग चान्स गाँव का राजा फायदा ना
घुमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सुटीकर. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आयआरबी पोलीस कॉन्स्टेबलाक 4 दिसांची पोलीस वळखणीची ख्यास्त फरमायल्या. उपरांत सुलेमानाक हुबळींतल्यान मोटारींतल्यान पळून वचपाक मसत करपी दुपावीक हजरत अली हाका पोरणे गोंय पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. ताची चौकशी केले उपरांत सुलेमान खंय गेला हाची म्हायती पुलिशेक मेळटली. सुलेमान सिद्दीकी प्रकरणात अमित नायक हेका जेणे सुलेमान सिद्दीकीक गोंयचे भायर पळ मारपाक हेल्प केल्ली तेका काल गोंय पुलिसान हुबळी पुलिसा कडल्यान ओल्ड गोवा पुलीस कस्टडीन तेका हाडला आनी तेका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी तेका आतां दिल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर आनी एक अपडेट मेळटा ती अशी आसा जेन्ना अमित नायक सुलेमान सिद्दीकीक हुबळी ड्रॉप केलो जाल्यार ते हुबळी ड्रॉप करून जे गाडयेन बसलो सुलेमान सिद्दीकी जे गाडयेन बसलो त्या मनशाक आनी ती गाडी कोण चलोवपी आशिल्लो त्या मनशाक अरेस्ट केल्लो आसा गोंय पुलिसान क्रायम ब्रांचान आनी ओल्ड गोवा पुलिसांनी दोगांनी मेळून त्या मनशाक अरेस्ट केल्लो आसा. तेजें नांव जावन आसा हजरत बन्नावर हजरत अली अशें बीन तेजें नांव जाता आनी 34 वर्सांचो हो भुरगो नेटिव्ह हुबळी रावपी हो मनीस आनीक ह्या मनशान अमित नायका कडल्यान तेका आपले गाडयेर बसयलो आनी आपले गाडयेर बसोवन हुबळीसून तेका कर्नाटकाचे एक हर्बर पोर्टार व्हेलो आनी खंयच्यान तो मागीर जो सुलेमान सिद्दीकी आसा तो बोटीन फरार जालो. जाल्यार हो जो तपास आसा तो क्रायम ब्रांच करता पूण तितून भितर आतां हो अमित नायक कोण अमित नायक जो नांव आयकून दिसता गोंयकार एक मनीस आसतलो म्हणून पूण तेजे जे खरें जे मूळ घर आसा तो कारवारी मनीस आनीक तेजो एक आलिशान अशें तेजें घर दाबोळे वास्को हांगा आसा. जाल्यार जेन्ना तेजें दाबोळे वास्को हांगा आलिशान अशें घर आसा मागीर त्याच बरोबर तो आयआरबी कॉन्स्टेबल आशिल्लो आनी तेजे जे कलिग्स आसा तेजे बरोबर जे काम करपी जे पुलीस वर्ग आसा तेंचे सदांच अशें म्हणणें आशिल्लें की हो जो अमित नायक आसा तो खंय तरी तेंचेर दादागिरी करता आनीक असो तेंचो हे सुत्रा कडल्यान आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा की अमित नायक जो आसा जो आपूण काम करतालो थंय सदांच दादागिरी करतालो. आतां आमकां अशें आयकूंक येता की अमित नायक जो आसा तेणें 3 कोटी जो सुलेमान सिद्दीकी आसा तेजे कडल्यान 3 कोटी घेवपाचे अशें घेतल्यात अशें आमकां सुत्रा कडल्यान आयकूंक येता. जाल्यार तेका आतां इतलो तेजे आलिशान तेजो बॅकग्रावंड आसतना तेका 3 कोटी घेवन हो सुलेमान सिद्दीकीक फरार जावपाक हेल्प करपाक कितें कारण आसतलें हो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा आनी हेजेर गोंय पुलीस सुद्दां तपास करता. जाल्यार ही जी फूल केस आसा हे केसीन आमी इन डिटेलान तुमचे मुखार आमी घेवन येत रावतले. कॅमेरामॅन यश बरोबर गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर. ठाण्यारे उदक कोणेच नाल्यान सोडचे न्हय अशें आवाहन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मडगांव आनी फातोर्डेकारांक केलां. उदका स्रोत खात्यान कायद्यान बदल केला घाणयारे उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मंत्री शिरोडकर हांणी दिल्या. तरी असणार कॅनल जो आसा किंवा नाला जो आसा तो रिपेर करपाक जाय. हांवें बोंबल्या केन्ना कोणाक म्हणटा त्यामुळे येता येवपाचो दुसरो उद्देश कितें अजून कितें कामां आसता ती पळोवपाक मेळटा आनी दुसरें म्हणल्यार आमी खंयचें काम करतात तेंय काम करचें त्या अनुसार ह्या नाल्याचें काम जें आसा पळय 15 दिसां भितर सुरू जाता. कॉन्ट्रॅक्टर जो आमचो आसा कॉन्ट्रॅक्टर आयला कॉन्ट्रॅक्टर हें काम करता. एक आमी फाटले 2-2.5 वर्सां करीत तें म्हटल्यार अशें ज्या जाग्यार खंय फ्लडींग जाता तेमी मडगांव आसली म्हापसा आसली किंवा आमच्या पणजी आसली ज्या जाग्यार फ्लडींग जाता थंय WRDन आपले पद्दतीन जे उपाय करपाक जाता ते उपाय करतात. फॉर एक्झाम्पल पणजे सायड गेल्यार निवगी नगर म्हणटा पळय थंय सारकी फ्लडींग जाता. आतां फाटल्या गेल्या वर्सा पावसाचे पासून थंय फ्लडींग ना कारण ते पंपींग स्टेशन तयार केलें आनी त्या उदक जें आसा तें थंय क्रीक कितें आहा पळय कदंबा बस स्टँडाचेर क्रीक अशे पद्दतीन ज्या ज्या जाग्यार नाला आमकां दुरुस्त करपाक जाय. दुसरी मागीर एक म्हजी विनंती सगळ्यांकच आसा विशेश करून मडगांवकार फातोर्डेकार की नाला भितर आमची वेस्ट उदक वचपाक जाय ही आमी काळजी घेवपाक जाय. ही आमी काळजी घेवंकूच जाय. ऑफकोर्स आतां WRDन आपलो कायदो थोडोसो बदललेलो आसा जे पद्दतीन अशे वेस्ट वॉटर जे सोडटात किचनाचे नंतर आमचे बाथरुमाचे किंवा संडासाचे उदक सोडटा बी तांकां पनिशमेंट दिवपा सगळी कायदो केल्लो आसा आनी ताची कार्यवाही करपाक सुद्दां म्हणजे कशें आसता सार्वजनीक मन तशें आसपाक म्हणजे पब्लिकाचें मन तशें आसपाक की आमी बाबा तें घाण उदक व्हाळा भितर जरी सोडटा आनी एक लक्षांत घेवपाक जाय गोंया भितर जितलो पावस पडटा ताचो आमी पुराय वापर करता.
आणि वापर करत असताना जे आमचे नाला जे आसा पळय व्हाळ आमचे म्हणटात त्यावेळी पळय सामके म्हणजे हेजे प्रमाणे हांव मानता की जी जाता आर्टरी जशें आमच्या शरिरा भितर तशें आर्टरीज आसात तशें एखाद्या शहरांत एखाद्या गांवांत जितले व्हाळ आसात पळय 3, 4, 5 सगळे व्हाळ आसात खेडे करून आमकां फ्लडींग वगैरे हात असो खूब जाता आनी दुर्गेणी धारवाड होण्यात कार आणि दुचाकीमध्ये भिरांकूळ अपघात झालो. त्या अपघातात मोलेच्या दिकेन वचपी दुचाकी वेले दोगूय भाव जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्या. कार चलोवप्याचो दोळो लागिल्ल्यान चुकीच्या दिकेन आयलो, ताका लागून गाडयेची आनी दुचाकीची समोरासमोर टक्कर जाली. आम्ही दारबांदोडे हांगा आसा ते जाग्यार सकाळी दुर्बिणी तातोडे हांगा म्हणटा थंय एक्सिडेंट जालो 8 सुमार आनी त्या एक्सिडेंटाक जो रायडर आसलेलो आनी जो तेच्या फाटल्यान बसलेलो तोय हांगा जखमी जाल्लो आसा आनी ताका हॉस्पिटला खातीर उजवांक पयलीं व्हेला. उजवांच्या मागीर तांकां बांबोळे पावयले आसा. ताच्या पांयाक मार लागलेलो आसा आनी जो एक्सिडेंट जाल्लो जो रायडर आसा तो मोले सायडीच्यान वयतालो आनी जो फोंडे वचपाक एक गाडी वयताली दोगांचे भितर टक्कर जाली सकाळी आनी बरीच मार लागलेली आसा. तेन्ना ताका जे रायडर आसा तेजे पांयांक चड मार लागले म्हणून ताका हांगा हॉस्पिटलार घातलो. तेजें नांव आसा मुक्सूद खान आनी सादीक हे दोगांय वयले ते वयतना गाडयेक एक्सिडेंट जालो. मदती खातीर फोंडेच्यान एक प्रस्तावित बोरये पुला खातीर जमीन संपादीत केल्या. तशेंच पुलाचो आराखडो तयार करपाचें काम चालू आसा. फुडल्या 4-5 म्हयन्या भितर बोरये पुलाच्या कामाचो टेंडर काडटले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. मडगांव एके कार्यावळीच्या उक्तावणा उपरांत मंत्री उलयले. जावन ताजे आतां कन्सल्टंट जे आसा पळय ड्रॉइंग्स फायनलायज म्हणजे पण जानेवारी फेब्रुवारी मार्च पर्यंत ड्रॉइंग्स फायनलायज जावन आनी 4-5 म्हयन्या भितर हो जो 400 कोटी रुपयाचें काम जे आसा पळय सुदैवान आमचे केंद्रीय मंत्री जे आसा नितीन गडकरी साहेब जे आसा गोंयचे खंयचेय प्रपोजल केंद्रान ना म्हणटा. त्यामुळे हे सगळे प्रपोजल आपण तातूंतले बेगीन करपाक शकता. फक्त आमगेले काही आमी म्हणटा तशें बेगीन वचून तशें थोडी मुखार आनी वचून थोडेशें आसा तें डिले लक्षात घ्या. पूण म्हणटा तो सांगता धांतरी मानता नाम सत्य है. Any good intellectual Hindu media had not said a rima, had not said anything. It was not insignificant to any religion. या स्वरूपाच्या प्रजातीचे वेस्टर्न पश्चिम घाटात अस्तित्व संशोधनाचे एनिमल रेस्क्यू बोर्डाच्या सहकार्याने भूषणाच्या हर्पेटोलॉजिस्ट हे संस्थेने केलेल्या संशोधनात या ब्रॉन्झबॅक स्वरूपाच्या अस्तित्वासाठी परिसरातल्या स्वरूपाच्या प्रजातीच्या मानांकनाची पूर्तता लेखित झाल्या अशी माहिती अमृत सिंग यांनी दिली.
अधिवेशनापर्यंत पुढे वचूचा सद्भाव राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ वेगवेगळ्या मुद्द्यावयल्यान काँग्रेस राज्यसभेत बोवाळ घालता ताका लागून अधिवेशन ताकाच लागून गोंयचे एसटी रिझर्वेशन बिल आडकून पडिल्ले शेवटेन मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो पूण केन्ना जातलो तें मात तारावडेन सांगूंक काँग्रेस वेगवेगळ्या मुद्दे फुडें काडटा आनी एकदम बरोचसो कामकाज बिलां वगैरे पास आठवडो जर बऱ्या तरेन चल्ले आसत बजेट सेशनात गोंयच्या संदर्भात रिजर्वेशन बील आसा त्या संदर्भात ऑलरेडी लिस्टेड आसा लोकसभा राज्यसभा एडवर्ड जायत आसा काँग्रेस बॉल घालता वेगवेगळ्या विशयांचो मंत्रिमंडळ विषयावर बेळगाव सारमानाच्या भौशीक रस्त्यावयल्यान सुरू केल्ली हिंगाची येरादारी बेकायदेशीर आनी न्यायालयाचो अपमान करपी आसा असो दावो आंदोलन करपी बेळगांवच्या शेतकारांनी केला बेतकीच आमी फुडलीं पावलां उखलतले अशें शेतकारांनी स्पश्ट केलां. 22 दिवसाचे दिवसाचे वेदांत दिनांक खणीचे तिन्ही दिनाची येरादारी सुरू जाल्या. दिनाची येरादारी करपी ट्रक शुक्रारा दनपारच्यान रस्त्याचेर देंवले. मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन दिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी आंदोलन करपी शेतकारांनी दिली. मात्र आंदोलन करपी शेतकार अजून तरी शांत आसा. मजगती शेनवारा दुसऱ्या दिसा दनपारांचेर येरादारी दिनाची येरादारी नेटान सुरू आशिल्ली. ट्रान्सपोर्ट चालू जाला पळय बेकायदेशीर चालू जाला तो कित्याक खातीर दिसता कित्याक ऑर्डराची ऑर्डर ना आमच्या डीजेएमाची ऑर्डर भितर ना आनी तेंच्यांनी जे पिटिशन आसा जे हियरींग जे आसा ते सोमाराक आसा आमी घातलेले आसा सोमाराक तेंच्यांनी हें दवरला ते पिटिशन घातला आसतना तेंच्यांनी हांगासून जर चालू केला जाल्यार तो इलिगलूच आसा कित्याक कोर्टाचो तो बंद गेलो आसा एक म्हणल्यार आनी आयज तो ट्रान्सपोर्ट इलिगल चालू केला दाखोवन दिता हे पुलीसूच आमचे सरकाराची जी यंत्रणा आसा पळय ती दाखोवन दिता कित्याक कायदेशीर आसलो जाल्यार तो कोणूच हांगासर आलोवचो नासलो पुलीस पळोवचो नासलो. म्हाका दिसता अशें आसा की पुलिसांचो आमकां भंय घालून हे जे कितें व्हरपाचें तेंचो ट्रान्सपोर्ट चालू केल्लो आसा ह्या मुख्य रस्त्यान व्हरपाक चालू केल्लो आसा. हांवें इतलें सांगूंक सोदता की जो पर्यंत आमी कित्याक वगीर रावल्या जो पर्यंत आमचो सोमा पर्यंत रिजल्ट येना तो पर्यंत आमी हांगासर थंडपणे रावतले. तेंकां काम चालू दवरून आमकां कांय फाल्यां अशें जावं नाका कोर्टाचो निर्णय येयला आनी तें बॅन जालें अशें आमचेर दोश दवरूं नाका कित्याक आमी पयलींच तुमकां वॉर्न केल्लेलें आसलें की आमी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आमच्यो मागण्यो जाल्यो आसा तुमी पूर्ण जाल्या शिवाय तुमी कशें व्हरोंक नाका म्हणून आमी फक्त तेका लागून आमी फक्त सोमार मेरेन वाट पळयतले आनी सोमारा मागीर निर्णय क्लियर करून पळय तेच्या उपरांत आमची स्टेप घेतले. गोंयांत डायलिसीस युनिट पासप डायलिसीस युनिट सुरू करप ही गोंयची गजाल आसली तरी डायलिसीस सेंटर सुरू करप निराशेची आसा. तरणाटी पिळगी आनी ज्येश्ठ नागरीक गोंयची जतनाय घेवपाची ह्या दुयेंसांची संदर्भांतल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. Gracias.
अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ पारुल युनिव्हर्सिटी वडोदरा आणि कोणत्या कशाला मानली नाही फक्त राजकीय नाही सामाजिक जेणेकरून